Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 4 verse 1 to 23, Paul closes his letter with encouragements for joy, peace and contentment. He calls the church to stand firm in the Lord, rejoice always, pray without anxiety, and live in harmony with one another. It's a message of steadfast faith and overflowing gratitude. फिलिपकारांक पत्र अवेस्पूर 4 ओळी 1 ते 23. निमाण्यो बुद्धी म्हणटोच म्हज्या भावां भयणीनो, कितली म्हाका तुमची अपुरबाय आसा आनी कितलो म्हूण हांव तुमकां पळोवंक आशेतां. तुमचे विशीं कितलो संतोश आनी अभिमान म्हाका भोगता. ओशें तर म्हज्या प्रितीच्यानो, सोम्या सोबे थीर रावात. योदी कडेन प्रार्थून मागता, तशेंच सिंतिके कडेन प्रार्थून मागता. सोम्या सोबे ती एका मनाची जावची आनी तूं म्हज्या विस्वाशी वांगड्या. तुजे लागीं हांव विनवती करतां, तांकां आदार दी. ह्यो बायलो क्लेमेंती आनी हेरां म्हज्या सहकार्यां बराबर शुभ वर्तमान परगटूंक म्हज्या वांगडा झुजल्यात. हांचीं नांवां जिव्यांच्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात. सोम्या सोबे सोदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता, खुशाल रावात. तुमची दुलोबाय सगळ्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो, कसलेच हुस्के काडू नाकात. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलेंय देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी आनी आमच्या गिन्याना परस वर्ती देवाची शांती तुमची मनां आनी काळजां जेजू क्रिस्ता सोबे राखतली. शेकी भावां भयणीनो, बऱ्या आनी मान फावो आसलोल्या गुणांचेर तुमचो इकलो दवरात. जें कितें खरें आनी वर्तें, जें कितें नितीन सारकें आनी गुन्यांवां मेकळें, ज्या कित्याची आमी अपुरबाय आनी तोखणाय करता, तुमच्या मनांत घोळोयात. म्हजे कडलें तुमी शिकल्यांत तितलेय तुमी करात. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो चाली म्हज्या तोंडांतलें तुमी आयकलां तें, वो म्हजे वागणुकेंतल्यान तुमी देखलां तें. हे परी आमची काळजां शांतीन भरता तो देव तुमचे सोबे आसतलो. दिल्ल्या आदारा पासत पावलो उपकार आठवयता. बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक पावट म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोबे हांव एकदम खुशाल जालां. आदी पर्यान म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेक मेळूंक नासलो. म्हाका कितें उणें जालें म्हूण हांव अशें सांगिना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदां धादोशी आसूंक हांव शिकलां. गरजेच्यो वस्तू नासतना हो गरज त्याहून अदीक आसून जियोंचो म्हाका अनुभव आसा. खंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितींत जियोंचो गूट हांव शिकलां. उपाशी रावंक ओ पोटभर जेवंक खावंक, सुभामपणांत ओ लाचारपणांत जियोंक, कित्याकूय हांव तयार.
हांव कितेंय करूंक शकतां कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें. पयलींच शुभ वर्तमान परगोटूंक हांव मासिदोनियेंतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा. फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले. थेसलोनिकेन आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यात. तुमच्या दानाची आशा म्हाका आसा म्हूण समजू नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानाचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां. सद्याक गरज तें आनी ताचेवन चड म्हजे लागीं आसा. इपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलोलो आसा. तीं दानां दोमदोमीत परमळाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो यत्न. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुभांग दौलतींतले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तर देवाक आमच्या बापाक महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. निमाणें नोमान. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या दर एका भक्ताक नोमान करता. म्हज्या सांगाता आसात तीं भाव भयण तुमकां नोमान करतात. सगळ्या भक्तांचो नमस्कार तुमकां. भोव करून सोमराजाच्या राजवाड्यांतल्या भक्तांचो सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमचे सोवें आसूं. Paul begins by urging believers to stand firm in the Lord, rooted in faith and love. He encourages them to rejoice always, to be gentle, and to bring every concern to God in prayer and thanksgiving. Paul reminds us to focus on whatever is true, noble, right, pure, lovely, and admirable, and to practice what we have learned from him. He thanks the Philippians for their generosity and support, showing that giving and receiving in Christ's name brings joy, even in all circumstances. Paul declares that he has learned to be content, whether in plenty or in need, for Christ strengthens him. This is a call for all of us to live with peace, joy, and unwavering trust in God. Let us pray. Lord, thank you for your word that brings joy and peace. Help us to stand firm in faith, rejoice always, and pray with thanksgiving. Teach us to be content in every circumstance and fill our hearts with your peace that surpasses understanding. Bless us as we live in harmony, love, and generosity, reflecting Christ in all we do. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.